हॅलो दोतोर, ह्या कार्यावळीचं उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ आणि म्हज्या बरोबर आसात डॉक्टर सूरज प्रभुदेसाय, कन्सल्टंट लॅप्रोस्कोपिक सर्जन. आणि आयचो जो विषय आसा तो म्हणजे पोटाची दुयेंसां आणि एसिडिटी. पोटाची दुयेंसां म्हणटाना परत एकदा सांगता की आमचे म्हणजे अन्न नलिका म्हणजे तोंडांतल्यान जे आमी अन्न पदार्थ घेतात थंयच्यान म्हणजे संडास जावपा पर्यंत त्या वाटेवयले सगळे खंयच्या प्रकारचे प्रश्न, तुमचे व्यथा, वेदना, त्रास जे आसात ते तुमच्यान आमकां विचारूं येतात आणि एक्सपर्ट डॉक्टर इज हियर. डॉक्टर आनीक प्रश्न अशें विचारता की आमकां अशें खूब फावटी अशें दिसता आनी लोकांक अशें सर्वसामान्यपणे म्हणटात की बाबा नॉन व्हेज डायट हातूंत चड म्हणजे प्रमाणान एसिडिटी वाडयता. पण इवन तशें पळोवपाक केन्ना केन्ना एसिडिटीचे प्रकार आसा पळय ते इवन व्हेजिटेरियना सुद्दां मदीं आसूं शकतात किंवा आसतात. सो वॉट इज युअर एडवायस, म्हणजे वॉट इज युअर म्हणजे तुमचो हाचो मध्य मार्ग कितें? कशें आसा, जेन्ना आमी ऑयली खातात, ऑयली हें वेजय आसता नॉन वेजय आसता. एब्सोल्युटली. सो तो ऑयलीन कितें जाता, एक म्हळ्यार तुका जें डायजेस्ट करपाक जे ज्यूस तयार जाय ते ज्यूस चड पोटान तयार जातात. सो हें तुका त्रासदायक ठरपाक शकता. सेकंड कितें आसा, ऑयली फुडाक लागून जी आमची गॅस्ट्रीक एम्पटींग टायम म्हण आसा, म्हळ्यार खाल्लें तें सकयल वचपाचें पचन जावपाचो टायम, तो टायम मातसो वाडटा. खूब वेळ पोटान जेवण उरता. सो हाका लागून चडसो प्रॉब्लेम जावपाक शकता. आतां आमी अशें म्हणटात की आमची जी शरीर रचना जेन्ना तयार जाल्ली दॅट इज मोर सुटेबल फॉर अ वेज ऑर अ वेजिटेरियन कायंड ऑफ फूड. पूण वेज खावचें नॉन वेज खावचें ह्या म्हाका दिसता आमी हातून आमी वचनय. पूण खातना म्हाका दिसता थोडे पथ्यां पळपाची जी आसात इम्पॉर्टंट की थोड्या प्रमाणान खायात. भूक जरी लागली थोडें पोट रिकामी उरचें ह्या दृश्टीन खायात. आनीक फ्रिक्वंटली खायात. पचपाक जें सोंपें अशे पदार्थ तुमी खायात. आनी खंयचीच गोश्ट एक्सेसीव करनाकात. म्हाका दिसता की नोट वील बी एक्सेसीव खंयचीच गोश्ट करनाकात. नाजाल्यार तूं वेज खा नॉन वेज खा, हातून ह्या वादान आमी पडचे न्ही. पूण एक्सेसिवली खंयचेंच तुमी जेवण जावं डायट खावचो न्ही जो आपणाक पचनाक सोंपो त्रासदायक. आनी म्हाका दिसता अगेन हांवें तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें तशें की पेशंट इज द बेस्ट जज. आनी कितें खाल्यार ताका त्रास जातात आनी कितें खावचें न्ही हें लास्ट पेशंटान डिसायड करप गरजेचें. बरोबर. डॉक्टर आनीक तुमकां अशें महत्वाची गोश्ट विचारता की आतां आमी पळयता म्हणजे एक काळ आशिल्लो वन्स अपॉन अ टायम जशें हांवें उदक म्हटलें की जे ओवर द कावंटर मेडिसिन्स घेता लायक स्पेशली पेन किलर, एसिडिटीचो प्रॉब्लेम कॉमन आसा. आतां म्हजो एक प्रश्न आसा की तो हे म्हणजे यंगर जनरेशन आसा तर म्हणजे हायली प्रोफेशनल्स बिझी IT इंडस्ट्रींत लोक दे आर बिझी. म्हणजे तांचो एक म्हणजे तांकां स्ट्रेस आसता, दुसरें म्हणजे तांच्या वेळेचे बंधन ते पाळनात. म्हणजे स्पेशली एज फार एज डायट इज कन्सर्न. म्हणजे ते सकाळी गेले की सामके बिझी किंवा मदींच कितेंय खातात, खावपाक जायना त्या वेळार खातात किंवा अशें तांचे पार्टीज आसता किंवा आनी दो दे आर अफ्लुएंट म्हणजे फायनान्शियली किंवा स्टेटस वायज दे आर वेल टू डू. बट तांकां भितरल्यान ह्यो ज्यो व्यथा आसतात किंवा ज्यो वेदना आसतात तांचेर कितें तरी असो मध्य मार्ग वॉट इज युअर सोल्युशन? कित्याक स्पेशली तुमकां विचारता कडेन हे खूब लोक कॉम्प्युटर घेवन बसला, लॅपटॉप घेवन बसला, खाता मदींच कितें तरी खाता, मदींच चिकन खाता, म्हणजे आनी खंयच्या वेळार खाता, मागीर तो म्हणजे 5-7 वरां कांयच खायना, सडनली ही एंड्स अप इनटू इटींग लॉट ऑफ थिंग्स. म्हणजे वॉट टायप ऑफ म्हणजे वॉट विल बी युअर एडवायस? कारण हाका लागून आमचे एसिडीचे प्रॉब्लेम पेशंट आमी जेन्ना एसिडीची कारणां पळयलीं तेन्ना पयलो हांवें तुमकां सांगलो, तुमीच आतां डिस्कस केल्लो पॉयंट की आमची लायफस्टायल खूब हॅक्टीक चल्ला. स्ट्रेस वाडला. स्ट्रेस वाडलें की एसीड प्रोडक्शन बॉडीन वाडटा. सो फर्स्ट म्हळ्यार हो जो स्ट्रेस आसा तो तुमी रिलीव करपाक जाय. मे बी एक्सरसायज, योगा थेरपी आनी खूब तरेचे आमचे स्ट्रेस रिलिवींग आसा. सेकंड जी खावपा जेवपाची टायमींग आसा दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फिक्स टायमींग दवरपाक जाय. आनीक नेवर ईट टू फूल, म्हणजे सामकें चड जेवलो अशें जावपा ना, चडूय भूक रावलो अशें ना. एक सुवर्ण मध्य तातलो सोदून जावं साधून आमी खावप गरजेचें आसा. ईट फ्रिक्वंटली स्मॉल अमाउंट्स. एवॉयड एरेटेड ड्रिंक्स जे आमी आतां कोल्ड ड्रिंक जावं म्हणटात ते एवॉयड करप गरजेचें आसा. आनीक फास्ट फूड जातून पचपाक कठीण पदार्थ हे आमी एवॉयड करप गरजेचें आसा. आनी इवन रातचे जेवतना खूब लेट जेवलो आनी जेवन रोखडो न्हिदलो हें सेकंड एक एसीड रिफ्लक्स जावपाचें खूब इम्पॉर्टंट रिजन. सो जेवप आनी न्हिदप हाजे मदीं म्हाका दिसता एडिक्वेट गॅप दवरप. हे जर प्रिकॉशन पाळली जाल्यार म्हाका दिसता हातून व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो. म्हणजे वन्स अपॉन अ टायम शत पावली म्हणजे जेवल्या उपरांत थोडे 100 पावलां चलप. आय थिंक दॅट इज अ डेफिनेटली म्हणजे एडवायजेबल. डॉक्टर एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर. हां, मी सरिता गोसावी बोलते बिछाणावरून. हां बोला. मला विचारायचं आहे की ऍसिडिटीमुळे चरबी वाढते का पोटाची? एसिडिटीमुळे चरबी वाढते इतकाचा प्रश्न आहे? चरबी की सर्दी? म्हणजे चरबी म्हणजे पोटाची वजनदार. एसिडिटीन पोटाची चरबी वाडटलो हाजे मेडिकल लिटरेचरान खूब तशें कोरिलेशन कांय ना. पूण खूब फावटी कितें आसा जांकां चरबी वाडिल्ली आसा तांकां एसिडीचो त्रास जावपाक शकता. कारण ओबेसिटी इज अ रिस्क फॅक्टर
फॉर एक्सेसिव्ह ऍसिड प्रोडक्शन आणि तांकां कितें आसता फॅट आशिल्ल्यान जो हांवें तुमकां वालू सांगलो तो वालू ढिलो पडपाचो खूप चान्स असतात आनी तांकां बरोबर ऍसिड वयर येवपाचे चान्स असतात सेकंड मागीर तांकां खूप फावटी ओबीज पेशंटांक बरोबर पित्ताचे खडे तयार जातात आनी हे पित्ताचे खडे बसून डिस्पेप्सिया जाका आमी म्हणटात फुलनेस गॅस जावप पोटान दुखप आनी पोटान थोड्या प्रमाणात एसिडिटीचे सिम्पटम्स आनी गॉल्सनाचे सिम्पटम्स मिक्स जावन पिक्चर तयार जावपाक शकता सो एसिडिटीक लागून चरबी वाडटा अशें हांव म्हणना पूण चरबेक लागून एसिडिटी वाडटा हे आमच्यांनी ह्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आणि एक गोष्ट डॉक्टर महत्वाची आसा की ज्या पेशंटाक एसिडिटीचे त्रास आसा म्हणजे जर तुमचेच उत्तर पयलीं जर मातशें जर कोरिलेट करत जाल्यार अशे पेशंट जे भरपूर खातात म्हणजे खूप खाता आसतले एक्झाम्पल ते खूप खाता ताका एसिडिटी जाता आनी कोइन्सिडंटली ताका लागून ताची चरबी वाडटा दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ द एसिड पण हाचे तातूंत अनेक तुमकां आन्सर सांगता पयलींचें कारण कितें आसतालें की एसिड जालें की त्या पेशंटांक दूध पिवपा दिताले आनी ते इतलें दूध पिवन पेशंटाची वेट वाडटाली बरोबर सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल बरोबर डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा हॅलो 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 हां आयकोंक येता एब्सोल्युटली विचारा पळय म्हाका न्ही कितें जाता सकाळीं आतां ब्रेकफास्ट घेतलो न्ही एक हाफ कप कॉफी आनी एक पोळी ओ एक चपाती मागीर 10-10:30 तरी एक फ्रूट खेले दनपारां जेवच्या आदी ओ जेवतच केन्ना आनी खूब गॅस कशी भायर वेता आनी म्हजी न्ही अबाउट 2007 हिस्टेक्टमी केल्या आनी गॅस वेता आनी पोट न्ही मागीर भरलेलेंच कशें दिसता हय म्हणजे आतां थोडीं जाणां कितलो ब्रेकफास्ट करतात कहो न्ही पण म्हाका इतलें खूब येता म्हणसर रोखडें पयलें पोट भरता मागीर 2 वरांनी पत्ती भूक लागता म्हणजे एक फ्रूट बी खाता मागीर अबाउट 1 o'clock कशी जेवता म्हणजे हांव जबर शीत जेवीच ना एक चपाती वो पोळी खाता आनी वेजिटेबल कितें तोले पण रोखडेंच न्ही भरता आनी गॅस वेता खूब वारो वेता मागीर भायर ते कित्याक लागून कशें म्हणजे प्रश्न विचारता लायनीर रावात तुमकां वर्सां कितलीं म्हाका 56 डायबिटीज प्रेशर आनी कसलें दुयेंस आसा प्रेशरूय ना पण कोलेस्ट्रॉल हा पण नॉर्मल ओके आनी तुमी फक्त कोलेस्ट्रॉलाची वखदां घेतात आनी हो तुमकां गॅस जाता म्हणटा तो तोंडांतल्यान वता काय सकल्यान वता म्हणजे टॉयलेटांतल्यान वता आनी तुमकां केन्ना उलटी जाता ना उलटी जायना पण म्हाका न्ही जॉल मागतानी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लेम आसा आनी तुमचें वजन बी हाली बारीक कमी जाला कितें म्हणे वजन तुमचें केन्ना देंवला येता तो हे वेट प्रॉब्लेम ना म्हाका रातचें जेवण कशें आसा तुमचें वता जेवण काय नाका दिसता पोट भरलाशें दिसता जेवण जाय कशें दिसता जेवण जायशें दिसता पूण थोड्यांक खाल्यार पोट भरिल्ल्या भशेन दिसता रातचें तरी न्ही पूण कितें न्ही सकाळचें न्ही आतां बरें कितें खातले रोखडें फ्रूट खातले कितें म्हणजे खातले तशें जायना एक पोळी आनी एक हाफ कप कॉफी एक चपाती आनी हाफ कप कॉफी पेलो पोट भरलें बरोबर म्हाका दिसता तुमी एक पोटाची सोनोग्राफी आनी एक एंडोस्कोपी हे 2 टेस्ट करून घेवप गरजेचें आसा आनी हे टेस्ट करून जेन्ना तुमी स्पेशलिस्टाक मेळटले ताजेर आमकां कळटलें की बाबा हाका डेफिनेट कितें रिजन आसा काय दीस कॅन बी फंक्शनल आनी त्या प्रमाणे ताजेर योग्य उपाय दिवपाक जातलो बरोबर म्हाका दिसता तांचें समाधान जालां आसतलें डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा हॅलो हॅलो हां डॉक्टर हॅलो डॉक्टर हय विचारा हांव उलयतां भारत चव्हाण महाराष्ट्रांतल्यान भारत प्रश्न विचारा डॉक्टर म्हाका विचारपाक आसलें की जर आवय बापायक समज एक हार्ट डिसीज आसा तर तो भुरग्यांक जावं शकता काय परत कितें आवय बापायक हार्ट डिसीज आसा समज हार्ट डिसीज हार्ट डिसीज आसा म्हणजे हार्ट रोग आसा हार्टाचे हृदय रोग हृदयाचे आसा तर भुरग्यांक तो तांकां तो येवं शकता काय हार्ट डिसीज जावं शकता काय आता हातून 2 गोष्टी सगळ्यात महत्वाच्यो आसा एक म्हणजे आयचो जो विशय आसा तो आमी पोटा पुरतो मर्यादित दवरला म्हणजे एसिडिटी पोटाची दुयेंसां हाचे विशय आणि दुसरो ज्या पद्धतीन तुम्ही प्रश्न विचारता म्हणजे हार्ट डिसीज हो एक व्हडलो शब्द तसो पळोवपाक गेला म्हणजे ताका तरेकवार दुयेंसां आसतात आणि तातली खंयची जावं शकता आनी खंयची जावं शकना हे सांगपाक तशें ऑफ हँड कठीण पण ओवरऑल पेरंट्सांक आसा म्हणून ते भुरग्याक जातले तशें सांगूं शकना पण कितें आसा थोड्या फॅमिलीन हायपर टेन्शन फॉर एक्झाम्पल प्रेशराचे अशी दुयेंसां आसतात इनडायरेक्टली किंवा डायरेक्टली म्हणून येता तांकां आमी हार्ट डिसीज म्हणून लेबल करतात सो ह्या प्रश्नाची जाप दिवप मातशें कठीण आणि म्हाका दिसता ते स्पेशलिस्ट त्या कन्सर्न डॉक्टरान आनी म्हाका प्रश्न जेन्ना कार्डिओलॉजिस्ट तुमच्या प्रोग्रामान येतलो तेन्ना ताणें विचारून ताजेर योग्य आन्सर घेवप गरजेचें बरोबर म्हाका दिसता आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा हॅलो हॅलो हां प्रितम पणजीकर उलयता प्रितम प्रश्न विचारात म्हाका लिव्हराचे खूब त्रास आसा कितें अशें म्हणजे डामेज आसा रक्तान त्यो कितें ताजें कितें राव प्रितम बाब मातसो राव म्हाका पयलीं 2 गोश्टी सारक्यो मोदी सांग लिव्हराचो त्रास म्हणजे तुका त्रास कितें जाता सांग मागीर लिव्हराचो काय स्टमक ते आमी ठरवया त्रास कितें लिव्हराचो त्रास कितें जाता व्हॉट आर युअर क्लिनिकल प्रेझेंटेशन तुका उलटी येता पोटान अशें सांग
पोटान त्रास जाता आणि न्हीद पण अशी न्हीद येता परत तुका कितें कितें जाता तें सांग. परत न्हीद येता. हय न्हीद येता. आनी कितें जाता. आणि पोटान सारखे पेन जाता. पोटान म्हणजे केन्ना जेवच्या पयलीं जेवल्या उपरांत. जेवल्या उपरांत. जेवल्या पेन जाता ते जळटा तुका काय दुखता. जळटा. हा कामीण आसा. हय कामीण आसा. कामीण सदांच आसता. हय कामीण सदांच आसा रक्तान. कमी अशी जायत ना हालत ना. गुळयो सुद्दां घेतल्या. तुवें चॅक करून पयला ब्लड काय हो तुजो तर्क. ना ब्लड चेक केलें. मागीर डॉक्टरान कितें सांगलें तुका. गुळयो घेता हांव पण काय अफेक्ट जायना जप करून. खूप अशी डायरेक्ट जावना हळूहळू देंवता. डॉक्टर हांव विचारू तांकां एक प्रश्न. तुमची कामीण आसा केन्ना तुमकां फर्स्ट टायम कळ्ळें. 1.5 वर्सां पयलीं. 1.5 वर्साच्यान कितली तुमची कामिणीचो व्हॅल्यू तुमकां खबर आसा. 179 कितें आसलो. 179 SGPT SGOT हाजे बद्दल उलयतात तुमी. SGPT आनी हाजेर वखद घेवन तुमचो तो केन्नाच देंवलो ना. स्लो देंवता पूण देंवता काय परत चडला. आनी न्हीद येता सारकी अशी. SGOT वाडल्यार न्हीद येता अशी. बरें डॉक्टर कशें आसा. पेशंट सांगता सिमटम्स पूण ते सिमटम्स म्हाका दिसता ह्या हाजे बरोबर कोरिलेट आमी करपाक शकना. आतां पेशंटाक बर्निंग आसा म्हणटा सम इलेमेंट ऑफ एसिडिटी आसपाक शकता. सेकंड SGOT SGPT वाडटा पूण हें वाडपा फाटलें कारण कितें हें जाणून घेवप गरजेचें आसा. मे बी इट इज अ व्हायरल इन्फेक्शन, मे बी ड्रग इंड्यूस, मे बी अल्कोहोल इंटेक. हातूंतलो खंयचो योग्य हें आसतलो तें म्हाका दिसता पेशंटाले सगळे रिपोर्ट पळोवन जेन्ना ताका उलयतले चॅक करतले आनीक सगळे आनीक एक्स्ट्रा टेस्ट करून घेतले तेन्ना हें कळटलें अशें म्हाका दिसता. सो ताणें जो लिव्हराचो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट आसा ताका मेळचें आनी ताचे कडच्यान डिटेल इव्हॅल्युएशन करचें. खूब फावटी आमी कितें करतात मातशें बरें दिसलें वखद बंद केली परत केन्नाय मातशें त्रास जाले परत टेस्ट केलो. अशें करनासतना रेग्युलर वेवस्थीत फॉलोअप करून टील यू रीच अ कॉमन कन्क्लुजन हें करप अत्यंत गरजेचें आसा. आमी फक्त आमचें वाडटा हें वाडटा तें वाडटा हें देंवता तें देंवता अशें म्हणून ओगी रावप गरजेचें बरोबर न्ही. बरोबर. सो म्हाजें हें आसा की जशें डॉक्टरान सांगलां ते तुमी प्रॉपर म्हणजे गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट म्हणजे पोटाच्या दुयेंसांचो जो तज्ञ दोतोर आसा त्या दोतोराक मेळात आनी सारकें पयलीं इव्हॅल्युएट करून घेयात. म्हणजे जस्ट डोंट गो म्हणजे खूब फावटी डॉक्टर ना दोतोरा दाखयला दोन कामीण आसा अशें म्हणून रावूं नाकात. परत वचा आनी सामकें तज्ञ दोतोराकूच मेळात. आय थिंक दॅट वन डॉक्टर एंड वन विजीट परहॅप्स मे सॉल्व हिज प्रॉब्लेम. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो हां डॉक्टर रोहन गारी उलयता कुंड्या साखळेच्यान. विचारात प्रश्न विचारात. म्हाजे ना मिसेसीक रिफ्लक्साचें ऑपरेशन केलें लेजर म्हणजे 2.5 वर्सां जाली. कसलें रिफ्लक्स म्हणजे परत रिफ्लक्साचें लेजर जे लेप्रोस्कोपिक आमी म्हणटात. एंडोस्कोपी करून बी ते केल्ले सगळे पण आतां 2-2.5 वर्सां जाली परत तेन्ना कशें जालें जेवता आसतना ताका ताळ्यान प्रॉब्लेम जातालो म्हणजे जेवण वता आसतना उलटे परत येताले अशें. पण आतां अजून पासून घट शीत जेवल्यार ताका त्रास जाता. अशें कितें कारण कितें. तांकां आतां कितें त्रास जाता. जेवण घट शीत जेवलें न्हू परत हांगासर अडकल्ल्या भशेन जाता. बरें आनी तांकां ऑपरेशना पयलीं कितें त्रास जाताले. ते तुमी कितें सांगलें ते एसीड वयर येतालें जेवण वयर येतालें. आतां त्रास जाता जेवण अडकल्ल्या भशेन जाता. ऑपरेशन जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं. 2.5 वर्सां जाली. ओके आनीक हो जो अडकोवपाचो जो त्रास आसा तो आतां हळूहळू चड जायत आसा काय सेम आसा. ना कमी जायत येयला. कमी जायत आयला.